ऑथेंटिकेट केलें 4 तारखेर की आमकां तुमकां कसले प्रोजेक्ट सुरू करपाक बांदकाम करपाक जे परवानगी लागता डॉक्युमेंट लागता ते तेंचे कडेन सगळें आसा म्हणून पूण हेचो पर्दाफाश ते एकदम दाधांत फट उलयले आपल्या कडेन सगळे आमी सगळे परवानगी घेतला म्हणून हे आमकां पयर 7 तारखेर कळून आयलें कारण 7 तारखेर हेंच्यांनी जीटीडीसी टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या पंचायती कडेन वयर काम करपा खातीर बांदकामाची कन्स्ट्रक्शन करपाची परमिशन मागले लायसन्स मागले याचो अर्थ असो की अरे बाबा ते फाउंडेशन घातले मार तुम्ही आणि फाउंडेशन घातल्यानंतर परमिशन कन्स्ट्रक्शन लायसन हे उलटे झाले न्ही आमच्या आता प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा जर तर आमकां घर रिपेर जर करपाचें जालें हे दुरीक जर काडपाचें जर जालें कसल्याय कामाक बांदकामाक कितें लागता पयलीं परमिशन घेवचें पडटा आणि जर तर ते परमिशन जर ना जाल्यार पंचायत रोखडीच नोटीस काडटा डिमॉलिशनाची आयज म्हणजे हांव अशें म्हणटा आमच्या मराठीन एक बरो एक अभंग आसा कितें म्हणून चिंचेच्या पानावर देवळं बांदिले आधी कळस आणि मग पायारे कळ्ळें आसतलें सगळ्यांक म्हणजे कितें तुम्ही फाउंडेशन घालनासतना वयलो कळस उबो करता देवळाचो काय देवूळ पहिले उबें जावपाक जाय हेचो अर्थ असो अरे तुम्ही परमिशनच घेवंक ना मरे आणि फाल्यां आमी जर म्हणजे कायदेशीर वचून आमी जर हे बंद जर उडयले ताचो अर्थ कितें जालो अर्थ कितें जालो ताचो म्हणून हांव सांगूंक सोदतां पळय या सरकाराक सांगूंक सोदतां तुम्ही गेल्या नोव्हेंबरान सुरवात कशी केली तर झाडां कापपाक सुरवात केली गेल्या नोव्हेंबरात गेल्या वर्सा आम्ही जेन्ना विचारपाक गेले तेन्ना कितें सांगलें विचारलें ताका तुमकां फॉरेस्टाचें परमिशन आसा काय म्हणून ना हो सरकाराचो प्रोजेक्ट तांकां विचारलें कित्याक कळ्ळें न्ही तें वेटलँड अरे बाबा तुम्ही जेन्ना फुडें फाउंडेशन घालतले हांगासर उदक लागपाचें आसा मरे तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला काय म्हणून ना हो सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणजे तुम्ही सरकाराच्या नांवान हो रोहन खंवटो हांगासर दोतोराचो हें करना प्रोजेक्ट कोणाचो युनिटी मॉल अजून स्तंभ येवपाचो आसा स्तंभाचे पेपर अजून आमकां हे जावंक ना पूण सांगता हांव म्हणजे तुका काय लागना रे बाबा अरे यू आर अ लॉ मेकर कायदे कानून करपी तुम्ही आम्ही निवडून दिल्ले आणि हे सगळे तुम्ही हांगासर हे करून म्हणजे भासणां बांदून आमकां कितें पिशे करता तुम्ही हे चल्लां कितें दुसरी गोष्ट थंय जेन्ना तेंच्यांनी पत्र्याचें कुंपण घातलें ते कुंपण जें आसा फेन्सिंग जें केलां आमी जर हें केल्लें मनान हाडलेलें हांव म्हणटा आमी जर मस्तेपणां केल्ली जाल्यार तुमचे कडेन लायसनूच ना न्हू कन्स्ट्रक्शनाचें लायसनूच ना आमी केन्नाय तें मोडूंक शकताले कारण कितें मोडपाक कित्याक शकताले आमी इतक्याच खातीर त्या वेटलँडाचेर आमच्या प्रत्येक चिमलकाराचो अधिकार आसा हे वेटलँड आसा ते सगळे आमच्या चिमलकाराचे अरे
आमकांच अजून ती जागा जी आसा वेटलँडाची आमकां मोजून मापून दिवंक ना. बफर झोनाची एरिया तळ्यापासून खंयपर्यंत आसा ते अजून दाखोवन दिवंक ना. आणि अशा परिस्थितीन हो बाब रोहन खंवटो जो आसा आमचो पर्यटन मंत्री खंय रे हांगासरली सत्तरेची मोकाशी पद्दत ती म्हाका जमता तितके हांवें दुरीक घातलें जागेक आणि त्या नंतरची भितर येता तितकीय जागा म्हाजी अशें रोहन खंवट्याक दिसलें हय. अथवा हांव ते आमचो जो हे आसा वेटलँडाचो मेंबर सेक्रेटरी आसा भायर युनिव्हर्सिटीचो बाबा कसल्या आधाराचेर आमचो सेटलमेंट न करता तुवें ताका ते फेन्सिंग करपाक ह्यो तुज्यो सिमो म्हणून कश्यो दाखोवन दिल्यो हो म्हाजो प्रश्न आसा. पळय कसली तेंच्यांनी जी ह्या आसा परमिशन म्हणजे कशें आसा हो आमच्या हेतूंचो जालो आमचो आमकां तुवें सेटल करूंक ना. आमी तुका सांगलें बाबा थंय उदक आसा तरी सुद्दां तुमी म्हाका एक सांग पळया जो पर्यंत डिमार्केशन करिना कोणाक कशें कळटलें तुमची जागा खंयची स्तंभाची जागा खंयची म्हणून. सो चल्ला कितें तुमचें चल्ला कितें तें कळना म्हाका. आतां 7 तारखेर तुम्ही आसा ते आमच्या पंचायती कडेन कितें मागलें आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन मागला कन्स्ट्रक्शन करपाक. आमी पंचायतीन पंचायत सगळी आमच्या बरोबर आसा सगळे मेंबर आणि सरपंच 4 आमी ठराव घेतला रिझोल्युशन घेतला हे मोलाक आणि आमचो प्रशासन स्तंभ आसा ताका विरोध करपाक. आता परिस्थिती कशी आसा परिस्थिती तुम्ही पळया कशी आसा ती. आता कोणाचो सँडविच जावपाचो आसा हितून हो विचार करा तुम्ही. म्हाका एक सांगा जर तर पंचायत मंडळ जर आमच्या अगेन्स्ट जर गेले जर जायत कितें जातलें देयर विल बी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन चिंबेल. बरोबर आसा कित्याक गेल्या 4 एका आम्ही रिझोल्युशन घेतलेले आसा आणि जर तर आमच्या मेंबराचेर आमच्या सरपंचाचेर जर प्रेशर घालून जर तर तुम्ही जर हे लायसन जर तुम्ही हे करूंक सोदता कन्स्ट्रक्शन लायसन हांव परतून सांगता त्याचे गंभीर परिणाम जातले गंभीर परिणाम. आणि कितें आसा तुमकां खबर आसा आता की आता दर एका आमचे कायदे जे आसा ते बदलत आसा. अशें आसा आता जर तर 15 दिसां भितर आमची पंचायत जर तांकां कळयना तुका आमी लायसन दिता काय दिना ते वग्गी रावले. सो इट इज अज्युम दॅट ते काय आन्सर करिना जाल्यार की तांकां लायसन मेळ्ळें म्हणून अशे तरेचे हे कायदे काडून आता केल्ले आसा. म्हाका दिसता की हे सगळे कित्या खातीर करता इतकेच खातीर करता आता की तुम्ही जाणा जे कितें इलिगल आसा ते हे करपाचें हांगासर लिगलायज करपाचो प्रयत्न चल्ला. जर तर हे आमच्या नागरिकांक जर ते हो कायदो जर हाडटा बाब रोहन खंवट्याक सीएमाक दिसला आसत की हेची एडवांटेज जी आसा आमी आमच्या खातीर कित्याक घेवच्यो न्हू आमी करूया मरे इलिगल हा आणि मागीर रेग्युलायज करूया. सो म्हाका इतकें सांगपाचें आसा आता की सरकारान हेचेर पूर्णता विचार करचो की आमी फाटीं सरपाक ना. हो लिगल पॉयंट आसा. बाकी आमी वेटलँडाक बरयल्लेंच आसा आता की आमकां आमची जागा आसा ती मापून दी. जर तर तुम्ही ते 30 दिसां भितर जर आमच्या जर हें आसा न्ही ती जर पूर्ण जर करिना आणि जे कितें तुम्ही चूक केल्ली आसा ती जर रेक्टिफाय करून नवीन नोटिफिकेशन जे आसा ऑरिजिनम जर काडिना वेटलँडाच्या एका नोटिफिकेशनाक जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक हांगासर तयार आसा. तेन्ना मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा तेंचे कडेन प्लीज हे जे तुम्ही सगळे हे चलयला हांगासर हे करपाचे युनिटी मॉलाचे हट्ट जो धरला आसा तो प्लीज सोडून दिया. आणि आम्ही पयलींच सांगला आमचो तुमच्या एका विरोध ना पूण आमच्या त्या जागेत हे नाका.
आता आमचो सध्या पंचायत तुमच्या वांगडा आसा? हय आतापर्यंत आमच्या बरोबर आसा पंचायत. आनी कितें विचारपाचें कोणाचे आमी आपोवंक ना तांकां. नाही हे जे आसा पळय न्ही तुमी तुमचो प्रश्न आसा तो योग्य आसा. तांकां योग्य वेळेर योग्य हेचेर आमी तांकां हाडटले. लक्षात हाडच्याच पडटले आमकां. योग्य वेळ केन्ना नो नो योग्य वेळ म्हणजे आता पळय जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालच्या पयलींच जर तुमी म्हटलेले जर ते फावंडेशन ना 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 हय बाबा फावंडेशन स्टोन घालून जालें जालें. पूण तरी तुमचो फावंडेशन घालता रायट रायट. लिमिटेड लोक दिसता गांवांतल्यांचो व्हडलो आता कशें आसा तर ताका तुमी परत योग्य वेळ म्हणटले. नाही आता कशें नाही आमी हांगासर आमी हांगासर कसलेच तरेचे पॉलिटिक्स करिना कळटा न्हू. हांगासर जो हें कितें आसा न्हू आमी आमचें जें प्लॅनिंग जें आसा लॉजिकली करता. आतां तुमकां सांगता हेजें तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर जर तर आयज जर ते फाल्यां सकाळी बदलले तर आत पर्यंत तेच आसा. कित्याक तेंच्यांनी स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. आमी जशी रिक्वेस्ट केलें तेंकां उबा तेंची स्टॉप ऑर्डर नोटीस तेंची पळय तें फेन्सिंग केलां पत्र्यांचें स्टॉप ऑर्डर नोटीस तेंकां काडली. तेका अजून कित्याक केन्ना काडली हें जावच्या पयलीं तेंच्या 4 तारखेचो हें जावच्या पयलीं तेंकां स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडिल्ली. आतां कितें आसा आमचें आयकलें न्ही आमच्या अजयान केल्लें आनी हांवेनूय केल्लें कळ्ळें न्ही बाबा तेजेर हें आसा तें एक्शन घेवचें म्हणून एक्शन घेतलें तेंचें. आतां हांगासर जो एकदम हेचो जो हें आसा काय न्हू गंभीर प्रश्न कसो आसा हेजे पंचायत जी बॉडी जी आसा ती जर रेट जर जायना आसत ते जर फाटीं फुडें सरता आसत वील पूट आवर डिमांड स्पेशल ग्रामसभा पळय दुधाचें दूध जावं दी पाणयाचें पाणी जावं दी तुम्ही आणि हांगासर तेंची तुम्ही आपले बरोबर आसाय म्हणटात आनी ते फाल्यां बदलतले अशें नाही बदलतले कशें आसा तेंचे प्रश्न पळय तेणी विचारले काय न्ही कितें म्हणून की ते अजून कित्याक ना म्हणून आमी तांकां हांगासर आमचे बरोबर आतां इन्वायट करूं म्हणून कळ्ळें न्ही. बदलोवपाक शकता अशें दिसता तुमकां? आतां कशें आसा म्हाज्या हितून म्हाका जर विचारशी ते बदलपाक शकना म्हाका विचारशी जाल्यार कळ्ळें न्ही. पूण यू नो कित्याक आमच्यो ज्यो हें ज्यो आसा पंचायती ज्यो आसा न्हू हेचेर चडशें कोणाचें हें आसा रुलिंगाचें हें आसा कळ्ळें न्ही. रुलिंगाचें जर हें आसा हांगासर तेंचें वर्चस्व जर आसा जर जायत आमी तुमकां सांगलां हेज्या टायमार आमच्या IT पार्काच्या वेळार सगळे पंचायत मंडळ आसले ते आमच्या एगेन्स्ट जातले एगेन्स्ट बाब रोहन खंवट्यान ताका डील केल्ले तेंचे सगळे. परंतु हे फावटी तशी गोश्ट ना कळ्ळें न्ही. त्या वेळार आमी लोक सगळे एक रावले ग्रामस्थ सगळे एक रावले. त्याच बरोबर बाकीचे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आशिल्ले NGO आसले ते आमच्या बरोबर रावले. आमी PL फायल केलें तें आमच्या फेवरान जालें. इतकें न्ही कोर्टान तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान सांगलेलें एजीन एडवोकेट जनरल आसा तेंच्यांनी की ह्या जागेचेर आमी आनी फुडें आनी कांयच करतना म्हणून कळ्ळें न्ही. बरी आसून तेज्या हितून ध्यानी मनी आमच्या रोहन खंवट्याच्या फक्त कदंबा पठार दिसता आनी आयज उलयता हांव सायडीचो 42 नंबरचो सर्वे नंबरचो हे जो आसा काय न्हू तो जो जागो आसा लाखानी तो तेका दिसता. गोविंद शिरोडकार मेलो गेलो जाल्यार तुमी केन्ना तरी पळयतले तो तांचो सम्राट जातलो सम्राट त्या जागेक. अरे बाबा हांव तुमच्या हांगासर समक्ष तेजेर हें करता एलिगेशन करता की ताजे संबंद तेजे कडेन आसा म्हणून एक दीस ताका कापासतात जायना की म्हाजे जे मुद्दे जे आसा ते खोडून काडपाक. तेणें सांगचें की आपले ते कांय संबंद ना म्हणून. सगळे कित्याक आयकून घेता तुजी निंदा नालस्ती कित्याक तूं आयकून घेता. आयकून घेवं नाका मरे तुका परतो हांवें परतून तुमकां हांव सगळ्यांक बाबा हात जोडून सांगता आमचे 40 आमदार आसा. केन्ना तेणी तांकां बाकीच्या हेका विचारला बाबा तुमचे असो बरो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो हें येता मरे आं प्रोजेक्ट येता मरे तुमच्या हितून जाय काय म्हणून. थंय जागा आसा मरे हेची IT पार्काक घेतलेली ती दोनापावल जाता थंय. हांगा मोरू आमच्या हितून आदिवासीच्या हितून STच्या हितून जंय आमचे हें आसा तुमकां सांगला रुदल्फन आनी ते मामीन आसा ती आमची वाट लायली म्हणून संवसाराची हय. तेंचे गुमूत आसा ते सगळे आमच्या हितून मरे सगळे शेतांनी आमी पोटार हात धरून दिसता बाबा. आनी जर तर ऑफ जर प्रोजेक्ट जर हाडलो जर जाय कितें रे 17 मजली बिल्डींग म्हणजे कितें. आनी जेन्ना वेटलेंच आसा सगळें हांगासर हें जाल्या बरोबर आतां तुवें वाटेन चलतना जर पांय मुंगारता जर आसत आनी हांगासर जर ते हें हाडलें जर जायत आं कचरो सगळी हें आसा ती आमकां त्रास जावचे ना तेजे. गोविंद आता
आतां सद्याक पंचायतीन फायल येयल्या ना फायल येयलो फाल्यां समज पंचायतीन तांकां लायसन्स दिलें जाल्यार मागीर कितें आमी उठाव करतले तें आमी उठाव करतले आमी तांकां सोडटले आमी सोडटा ना तांकां बाबू तुवें सांगला तें सारकें विचारलां तें कळ्ळें न्ही आयज पर्यंत जें आसा आमच्या बरोबर पूण फाल्यां जर तेंच्यांनी जर हें जर केलें जर जाय आमी तांकां सोडटले कित्याक सोडटले तांकां त्या वेळार तांकां सोडूंक ना आमी आं आनी आमची लिगल बाजू आसा मरे अरे वचत थंय फक्त तुमी फक्त तुमकां वचत थंय फक्त एसटीच लोक मेळटा रे तेंच्या बाबा थंय पोट भरता ते खंय तरी हें करता थंय तेच जाग्यार तुमकां मेळटा आमच्या हितून पडपाक हें चल्लां कितें तो म्हणटा न्ही आमचो सीएम आसा तो हे आसा तो एसटीचो हे आसा तो आपल्या हितून आसा हा शिरंतरांनी आसा म्हणून मागीर हें कितें तर बाबा हे ना डायलॉग केले तो सांगतालो तो बाबा रोहन खंवटो डायलॉग करपाक जाय सगळ्यांक आमी विश्वासान घेतले केन्ना हांवें तेच म्हटलां आदी कळस आनी मग पाया म्हणजे इंग्रजीन कितें पयलीं टोम बांदप आनी मागीर फावंडेशन करप आं स्ट्रक्चर उबो करप अशें जाता अशें जायना न्ही सो खूब सिरियस हें आसा आनी ह्या तेंच्या सगळ्या गोश्टीचो जे कितें तेंनी केला पळय काय न्ही तेका हाडून बी वगैरे घाईन रे घाईन कित्याक केला हे फक्त मोदी शहात आपले हें जें आसा तें दाखोवपाक फाट तापतून येवपाक आपली फाट तापतून होच तेंचो उद्देश आसा पूण आतां हेज्यान फुडें जी आसा ती आमची सगळें कळ्ळें न्ही आमकां फुडें जी आसा ती सगळी कायदेशीर लढाई आसा कळ्ळें जे आता नवे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा जी फायल येयल्ली आसा हेच्या पयलीं पंचायत कितें म्हणटाली एवरी ग्रामसभेक की आमकां कांयच येवंक ना जेन्ना बीएमसी मिटींग जाली तेन्ना आमकां कांय सांगोंक ना सरपंच म्हणटा आमकां कांय सांगोंक ना ग्रामसभा जाली तेन्ना म्हणटा आमकां कांय सांगोंक ना म्हणजे फायल येवंक ना आनी जेन्ना फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्नाय सरपंच म्हणलो आमकां कांय सांगोंक ना मागीर आमी कंप्लेंट केली तेन्नाय म्हणलो आमकां कांय सांगोंक ना आनी मागीर स्टॉप नोटीस केली तेन्नाय म्हणलो आमकां कांय सांगोंक ना आतां इतली व्हडली फायल येयला तरी पूण आमकां आतां विलेजरांक पंचायतीन अजून कांय सांगोंक ना जे इंटरनली आमकां कळ्ळा ही फायल येयला म्हणून दुसरी गजाल आतां जी कायद्याची बाजू कशी आहा ऑलरेडी पंचायतीन तेका काम बंद करपाची स्टॉप ऑर्डर नोटीस अंडर सेक्शन 66(3) हे सारकें आयका अंडर सेक्शन 66(3) तेका नोटीस काडलेली आहा आणि त्याच कायद्याच्या अंडर आता जीटीडीसी तांकां परमिशन मागता सेम कायद्याच्या अंडर म्हणजे जे काम बंद जावपाचें आसलें स्टॉप करपाचें आसलें ते स्टॉप जावंक ना अजून ते आतां परमिशनाक मागता आणि जशें की भाऊन सांगला ही आता पंचायतीची अग्निपरीक्षा कित्याक वो बीजेपीचो सरपंच आहा तो बीजेपीचो सांताक्रूजचो अध्यक्ष मंडळ आहा तो आपल्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट वयतलो काय तो आपल्या मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट वयतलो काय तो रुद्रापच्या अगेन्स्ट वयतलो काय तो गावाच्या बरोबर रावतलो आमची जी आवय आसा आमची जी जीवनदायिनी आसा जी आमकां पोसला इतली वर्सां तिच्या वांगडा रावतलो लोकांच्या वांगडा रावतलो काय तो बीजेपीच्या वांगडा रावतलो अशी तेची अग्निपरीक्षा आसा दुसरें म्हणल्यार हे बीजेपी वर्सीस आतां बीजेपी जाल्ले आसा कित्याक आमदार बीजेपीचो मिनिस्टर बीजेपीचो वयर सरकार बीजेपीचो सकयल सरकार बीजेपीचो गोंयांत जाल्यार हो लोकां वांगडा रावतलो स्पेशली सरपंच हो लोकां वांगडा रावतलो की आजून पर्यंत तो कितें म्हणटालो की आमकां कांय सांगूंक ना आतां तुका कळ्ळा आतां फायल येयल्ली आसा तुवें स्टॉप नोटीस काडलेली आसा आतां तुजें कर्तव्य जाता तुवें येवपाक जाय स्पेशली जेन्ना आमी अवेरनेस करता तुवें येवपाक जाय आमकां सांगपाक बरें दिसता की 2 पंच मेंबर आमकां कालच्यान जॉयन जाल्ले आसा आनी बाकीचे पंच मेंबर आमकां कांय अजून कळोंक ना जसो जसो टायम येतलो आमकां ते सांगतले आनी अग्निपरीक्षा म्हाका दिसता सरपंचान आतां पार करूंक जाय गांवच्या वांगडा रावपाक स्पेशली जे गवळेबाट शिरेन जे ट्रायबल लोक आहा ज्या लोकांनी तुका मतां मारून आयज सरपंच केल्लो आसा त्यांच्या वांगडा रावपाची आतां तुजी तयारी दाखोवपाक जाय तुजें कर्तव्य आसा दुसरें म्हणटा रोहन कावंटेन वारंवार स्टेटमेंट दिल्ले की ह्या प्रोजेक्टाक सगळी अप्रुवल आसा हेल्थाची एनओसी आसा ईसी आसा मागीर वेटलँडाची परमिशन सगळी परमिशन आसा असो तो म्हणटालो आनी विदीन द विसिनिटी ऑफ वेटलँड तो करता म्हणटालो जाल्यार आतां तूं अप्लाय कित्याक करता 7 तारीख जेन्ना तुका स्टॉप नोटीस येयला अंडर सेक्शन 66 तेन्ना तूं अप्लाय कित्याक करता पयलीं तुवें कित्याक करूंक ना कित्याक जेन्ना वेटलँडचे डॉक्युमेंट्स आहा तो कितें म्हणटा थंयसर कन्स्ट्रक्शन जाता कितें काम बांदकाम जाता थंयसर पंचायतीचें पयलीं परमिशन घेवपाक जाय जाल्यार इतलो टायम तूं केलो तुवें परमिशन कित्याक घेवंक ना आनी तुमी जो फावंडेशन स्टोन घातलो अजाबाची गोश्ट पळया तुमी 4 तारीख तो फावंडेशन स्टोन घातलो जे काम 20 तारीख पयलींच चालू जाल्ले 20 दिसा पयलींच चालू जाल्ले
म्हणजे अमित शाह कडसून तुम्ही इनलिगल कामाचे उद्घाटन करून घेतला. जे काम अप्रुव्हल ना, जे कामाक पंचायतीचे परमिशन ना, कन्स्ट्रक्शन लायसन ना, ते कामाक तुम्ही अमित शहाचे इनलिगल परमिशन फाउंडेशन स्टोन थंयसर बांबोळे रावन तुम्ही रिमोटाचेर करून घेतला. आमची मागणी येत आहा, जी 16 तारीख तुम्ही डिसिजन घेवपाक रावला, जी 16 तारीख फोर्टनायट मिटींग आहा, त्याच्या पयलीं जर जाता 12 तारीख तर तुम्ही स्पेशल ग्रामसभा घेवची. जे नेवर डेव्हलपमेंट आसा ते आमकां लोकांक सांगचे, ऑफिशियली सांगचे, ते आमकां इंटरनल ऑफिशियली सांगचे स्पेशल ग्रामसभा घेवची. 12 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जायना जाल्यार 19 तारीख फुडला आयतार येता, 19 तारीख ग्रामसभा घेवची. आणि 30 दिसा भितर तुमकां अप्रुव्हल ना जाल्यार रिजेक्शन कितें दिवपाक जाय ते ग्रामसभेन ते मुखार मांडचे. आणि हे प्रोजेक्टाची एनओसी आहा त्याचा आमचो विरोध आहा ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ऑन आमची बायोडायव्हर्सिटी, ऑन बिकॉज ऑफ तयार लेक, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएन्शियल झोन, बिकॉज ऑफ नो डेव्हलपमेंट झोन इन इन्फ्लुएन्शन झोन, हे सगळे रिजन्स इन्फ्लुएन्स झोन सगळे बफर झोन आहा ते सगळे मार्क करून तुवें तुम्ही ते मांडचे आणि लोकांक सांगचे. कित्याक आता ती भूमिका घेवंक शकना तू, आता सरपंच आणि पंचायत ही भूमिका घेवंक शकना की आपल्याक काय खबर ना. म्हणून 12 तारीख 2 डेटी दिला, 12 तारीख नाजाल्यार 19 तारीख तुम्ही स्पेशल ग्रामसभा घ्या आणि आमकां लोकांक कळया. आणि 30 तारखेचो जो टायम आहा त्याच्या पयलीं हे जे कितें आहा ते रिजेक्शन ना जाल्यार भायर फायल आहा ती पेंडींग ते डॉक्युमेंट ना ते तुमी ताका रिप्लाय करपाक जाय आणि फायल भायर मारपाक जाय. आणि आमी जे आमचे अवेरनेस तीन दीस तरी चालू केला. दुसऱ्या पंच मेंबरा कडेन मागता की तुम्ही येवचे. आयज आमी गव्हर्नमेंटान रिज्यूम करतले, अवेरनेस कॅम्पेन करतले, लोकांक आमी जमयता. आता आमी लिमिटेड लोक एक्टिव्ह मेंबर्स आहात तेच येता, ते सगळ्या लोकांक आमी प्रेस कॉन्फरन्साक हाडूंक शकना. लोकांक आमी सांगता ही हे तयार लेख कितें, हे युनिटी मॉल, हे प्रशासन स्तंभ कितें. सो हेजेर एकूच उपाय आहा की आता लोकांचो आवाज स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमची युनिटी ऑफ विलेजर, स्पेशली युनिटी ऑफ विलेजर वील डिफीट युनिटी मॉल. आमकां हे बोर्डींनी सांगला की युनिटी ऑफ विलेजर वर्सेस हे युनिटी मॉल ही लढाई अशी आसा. देव बरें करूं. तुमचो आमदार म्हणटा की तुम्ही मॅजॉरिटी जितले लोक आहा पळय तेच्या वांगडा आपूण आसा. फाल्यां तेंच्यांनी मॅजॉरिटी ते दाखोवंक शकता. पळय कित्याक मेजॉरिटी पळय जेन्ना टोटल 12,000 वोटर चिमला पंचायतीन आणि 3 ग्रामसभा जेन्ना जाला, ग्रामसभा कॉन्स्टिट्यूट एंटायर वोटर रोल, कितलो कोरम 200 लोक असो 300 लोक असो, एनॉनिमस रेझोल्युशन घेतला, मेजॉरिटी रेझोल्युशन घेतला. एकाय विलेजरान अशें अजून सांगोंक ना की आपल्या युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन स्तंभ थंय जाय म्हणून. सो हो खंयची मेजॉरिटी सांगता हे तुम्ही ताकाच विचारपाचें, कित्याक तो अजून तोंड उलोवंक ताका कापसतात ना. हे रुद्रप्पाक अजून कापसतात ना हो युनिटी मॉल थंयसर नाका, प्रशासन स्तंभ नाका म्हणपाक. कितें जाता तुका तीन फाटी रेझोल्युशन घेतला आणि तर 12 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जाता, नाजाल्यार 19 तारीख स्पेशल ग्रामसभा जाता आणि ऑक्टोबराची ऑर्डिनरी ग्रामसभा परत आसा. ती जर जाता तर तुवें तर येवचें आणि पळोवचें कितली मेजॉरिटी आहा थंय. सो हे मेजॉरिटी तेणी ती इंदिरानगरची आमकां लोकांची आमकां धमकी दिवची, मायग्रंटांची धमकी दिवची न्हू, कित्याक ते आमच्या वांगडा आयत ना. अशें तरी आमकां तेंची धमकी तो आमकां दिता. फाटल्या दिसांनी कितें म्हणलेलें की तुम्ही इन्व्हाइट करतले म्हणून एमएलए कितें इन्व्हिटेशन पावला तेका ना आमी मागीर तुम्ही आता हेका दिला बरोबर आमी पंचायतीक दिला. आमी कितें एमएलए आमी डिसिजन घेतले. स्पेशली कितें जालें जेन्ना आमी पयलीं मेळपाक ताका सोदताले की तो म्हणटालो आपल्याक सांगूंक ना, कोणी विलेजर्स मेळूंक ना. मागीर आमी डिसिजन कित्याक घेतली ताका सांगपाची गरज ना. जो आमचो कन्व्हेनर आसा, आमचो बीएमसीचो चेअरमॅन, त्यांनी स्पेशल ते 15 कॉल केले तरी पण तो आन्सर करना. आतां ताका मेळपाची गरज ना, इन्व्हिटेशन धाडपाची गरज ना. ताका आमी बायगणेश्वर जो आमचो साखळेश्वर आसा, आमचो चिमलकाना तेजे कडेन सोपयला. या रुद्रप्पाक आमी तेजे कडेन सोपयला, ताका बूथ दी म्हणून. अजय तुमकां दिसना हूंय ना जाल्यार हूंय एमएलए तुमच्या बरोबर आसचो म्हणून एमएलए आसो जाल्यार तुमकां लेट मी क्लियर. तेणी बाब रुदोल्फान एकदम फट मारली. कित्याक जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमकां कळ्ळो, या आय एम ऑन रिकॉर्ड, कित्याक हांगासर साक्षी आसा. रुदोल्फाक सांगलें तूं बाबा सीएमाचो हें घे, अपॉइंटमेंट घे. रुदोल्फान सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतलो आणि आमी 20 ते 25 लोक सीएमाच्या चेंबरान गेले रुदोल्फाच्या बरोबर. हांव रुदोल्फाक विचारूंक करता, आमच्या माननीय एमएलएक, हे लोक न्ही काय तुझे मायग्रंट हाडपाक जाय आसले आमी? कित्याक सीएमा कडेन वचपाक तूं ज्यांची आतां मेजॉरिटी उलयता पळय काय न्ही, बघू तुका सांगता हांव, आतां मेजॉरिटी विचारतालो न्हू, ताका हाडूनी मरे, तेंची मेजॉरिटी हाडूनी मरे. आनी जेन्ना तो ती आपली मेजॉरिटी म्हणून घेवन येतलो काय न्हू, व्हेरी नेक्स्ट डे कळ्ळें न्ही,
जो कितें हें जातलो जे कितें कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले जाल्यार ताका सरस्वी आमचो MLA बाब रुदल्फ फेर्नांडीस जबाबदार आसतलो. कारण तिजो बाता मारता तो मेजॉरिटी म्हणून तुजी वोट बँक मरे आं कितें आसा इंदिरानगरचे सगळे तुजे वोटर मागीर हेज्यान पयलीं तूं निवडून कित्याक घेवंक ना रे पडलो कित्याक ना तशें सिच्युएशन ना. तितून खूब बरे लोक आसा सगळे ताका रुदल्फाक भुलता अशें ना. आसा रे बाबा ना. सो इतक्यान सांगपाचें आसा हांगासर कांयच आमकां राजकारण करपाचें ना. परंतु तेंच्यांनी कितें आसा न्हू स्टेटमेंट करता आसतना सांबाळून करचें. फट उलोवचें न्हू आनी अशें उलोवन तो CMाक फट ठरयता. CMाक विचारा मरे की बाबा रुदल्फ आहा तो गांवकारांक घेवन येयल्लो काय ना तो. बाबा हेजो वेटलँडाचो चेअरमॅन गोविंद शिरोडकार तेजे बरोबर आसलो काय ना तो. आं थंय सांगला मरे तेणी CMाक सांगला तुमकां 200 ते 300 नोकऱ्यो थंय मेळटल्यो म्हूण आमकां आं आमच्या डेलिगेशनाक. मागीर आनी कितें उरलां कित्याक फटी मारता तो. आनी परते येता आमी ताका ते दिसा मिटिंगेक आपयतालो. कित्याक नागजरीत वचपाचें आमी आं कित्याक नागजरीत वचपाचें. आणि खरें म्हणल्यार तेणी आमचे कडेन येवप न्ही. हांव सदां म्हणटा हे आतां कोण हे आतां फुडें सरता हे व्हडले उपकार म्हणपाचे गांवांत भुरगे हे फुडें सरता ते. पूण कशें आसा आमी आमचे कोण मेंबर म्हण हे कोण पंचायतीचे निवडून कित्याक दिल्ले आसता जे कितें अशें कितें घडटा गांवाच्या विरोधान तेंचें कर्तव्य आसता. कोणाचे मेंबराचें कर्तव्य आसता सरपंचाचें कर्तव्य आसता. तुम्ही शीण काडटा म्हाका पत्र धाडलें काय म्हणून त्या दिसा तुम्ही पब्लीक मिटींग घेतली ती म्हाका कळयलें काय म्हणून. हे तुमची जबाबदारी मरे लोकप्रतिनिधी मरे तुम्ही आमचे. सो आसा ती गोष्ट तशी आसा. ना आता त्यांनी ऍक्च्युली ते आम्ही घराणे घातल्या ताका तरी भिवून त्यांनी येवंक जाय आसले. आता GTDC तिरोवान कावंटर तरी मातसो भिला कित्याक ते घराण 5 तारीख घराणे जातकीर त्यांनी 7 तारीख फायल धाडला. हे लक्षात धर हे घराण्याचो पावर आहा. सो रुदल्फान येवचे आयज आमी गवलेपाटान वयतले मागीर फाल्यां शिरेंद्र येतलो जंयसर तुजे चड वोट आहा लोक तुजे तुका जे ट्रायबल लोकांनी तुका निवडून हाडला तूं केन्नाच जिखून आहलो. हो रुदल्फ फेर्नांडीस 3 फाटी पडला तो जिखून आहलो केन्नाच. मग ताका आमी ST लोकांनी सगळे निवडून ताका हाडलेले आनी फक्त मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी नावाचेर हो रुद्रप्पा गांवाक फूल डिवायड करता. तो डिवायड करूनय आमी सगळे एक आसा. आमी हे युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर्स हे दाखोवन दितले. देव बरें करूं. थँक्यू.